ह्या प्राचीन काळांत ह्या पयल्याच आयताराक आमकां दर एकल्याक विशय दिल्लो आसा आनी तो विशय म्हणल्यार आमी आमच्या ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक जेजू आमकां आमचो नमुनो जाता. आमी जाणात मनीस स्वभावान ओस्कोत आसताच आनी ओस्कोतकायेक लागून ताळण्यान पडटा आनी ह्या पातकांचो गुलाम जाता. म्हणटच ह्या पातकांचेर झूज मारप, ह्या ताळण्यांचेर आमी झूज मारप आमकां जेजू मनीस जाल्लो आमकां एक देख, एक नमुनो आनी मार्गदर्शन जाता. जाल्यार ह्या प्राचीन काळान ह्या पयल्या आयताराक आमी सुरवात करतना भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक ह्या ताळण्यांचेर कशें झूज मारचें ही आयची तिनूय वाचपां आमकां अभ्यास करतात आनी कळीत करतात. पयलें वाचप जें उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें तें आमकां सांगता पातकाची सुरवात कशी जाली. दुसऱ्या वाचपान सांत पावलू आमकां सांगता जेन्ना पातकांचो परिणाम मनशाचेर कसो जालो. तिसरे सुवातेर आयचें शुभ वर्तमान तुमी तर आयकलें जाल्यार आमकां कळीत जाता. जेजूक ताळण्यो आयल्यो तेवूच ताका ताळण्यान कसो घातालो आनी ह्याच ताळण्यांचेर जेजू कसो जैतिवंत जालो हें आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता. म्हणटच ह्या ल्हानशा विशयाचेर हांव नियाळ करतना आनी तुमची ओतमीक वाडाय करूंक सोदतना ल्हानशी काणी तुमकां सांगूंक सोदतां, तुमची काळसां आनी तुमची अंतस्कणां उक्ती करूंक. ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक आनी कशी आमी जैत व्हरूंक शकतात हो नियाळ करतना भाव भयणीनो ल्हानशी काणी तुमच्या कानार सादूंक सोदतां. आमी जाणात गोंयांत आमच्या कुजनांत आमच्या घरांत जेन्ना हुंदीर आमचें कितेंच पाड करता जाल्यार आमी हुंदराक धरून लातेर करतात आनी एक पाटी लातेरीन हुंदीर पडलो म्हणटच ताच्यान भायर सरूंक जायना म्हणटच आमचें घर हुंदरा सवें साफ जाता. तेच परी भाव भयणीनो आफ्रिकाच्या देशांतूय हो आदिवासी लोक आपली शेतां बाटां फोंडां जे माकड येवन पाड करतात तांकां पयस करूंक असलीच लातेर भाव भयणीनो ती तयार करताली. आनी हूंय एक पावटी तेणी लातेर तयार केली. हे लातेरीनूय माकडाक खावपाक कातलेचो वो नाल्लाचो कुडको ती हूंय घातात. पुणूय रातचें जेन्ना न्हिदूंक वेताना हे माकड येताना फोंडां पाड करूंक तेन्ना हूंय हे लातेरीन वेतात आनी हो नाल्लाचो कुडको खावंक सोदतात. आनी एक पावटी नाल्लाचो कुडको खावंक सोदतात म्हणटच भितर गेल्या उपरांत हे माकड हे लातेरीन पडटात. पूण ही लातेरीची दुसरी वस्त म्हणल्यार माकडांनी जो कातलेचो दवरला तो कातलेचो समज सोडलो जाल्यार माकडाक लातेरींतले भायर सरूंक मेवता. आनी एकोणी हो माकड लातेरींत आसलेलो कातलेचो सोडूंक सोदिना म्हणटच जेन्ना सकाळीं जाता तेन्ना भाव भयणीनो हो आदिवासी लोक ह्या माकडाक धरतात आनी शेकी हे लातेरीन पडून ह्या माकडाक मरण फावो जाता. पळय म्हज्या भाव भयणीनो आज आमी ताळण्यांचेर कशें जैतिवंत जावचें ही आमचो जेजू क्रिस्त आमकां कळीत करता. म्हणटच ह्या संवसारांत ओस्कोत मनीस कशें आमी जियेतना आमकां ताळण्यो येतात, आमी गडे पातकाचे शिकार जातात. आमची गोत भाव भयणीनो ह्या माकडा परी जाता. आमी गडे हे लातेरीन जायते पावटी ह्या ताळण्याक पडटना आमी पडटात. म्हणटच आमी कसल्या ताळण्यान पडटात आनी कसल्या पातकाचे शिकार जातात त्या भाव भयणीनो हें तुमकां हांव सांगूंक सोदतां. पळय म्हज्या भाव भयणीनो हे परी आमच्या जिवितांत आमकां आधुनीक काळांत जायते तरेच्यो ताळण्यो आसात. ह्या माकडा परी आमी गडे
तायण्यान पडटात घडये पातकाच्या शिकार आमी भाव भयणीं जातात. पयले सुवातेर ह्या आधुनीक काळांत आमकां घडये तायण्यो येतात, त्यो म्हणल्यार पयशांच्यो. क्रिस्त जावं, गरीब जावं, ल्हान जावं, व्हड जावं, आमी सगळीं पयशे करूंक सोदतात, उगडे पयशे कमावंक सोदतात. आयच्या दिसा तरणाट्यांचेर तो नदर मारली जाल्यार तरणाटीं इज्जिमानी उगडे पयशे बेगीन करून व्हड मनशां जावंक सोदतात. कित्याक आमकां पयले पातक लागू जाता, पयली तायणी आमकां लागू जातात, ती म्हणल्यार पयशांची. दुसरी तायणी ह्या आधुनीक काळांत म्हाका तुमकां लागू जाता, ती म्हणल्यार आमचे कुडीची. आज कुडी समे आमी घडये दुसऱ्या समे घडये विस्वासी ना, आमच्यो कुडो घडये आमी पिडा करतात. कुडी वाटेन आमी घडये कंप्युटराचेर, टीव्हीचेर, मोबायलाचेर आमची वायट चलचित्रां पळोवन आमची कूड घडी आमी पिडा करतात. तिसरी पातक तिसरी तायणी म्हणल्यार आमच्या बाटाबेसा वा आमच्या गिरायस्कायक लागून आमची मारामार, आमची झुजां. कोणाची बाटां आमची बाटां करतात, लोकांची बाटां आमची म्हणून आमी झगडीं झुजां करतात. घडये भाव भयण्या समेत इश्टां मदीं, सोयऱ्यां मदीं हे बाटाबेसां लागून झुजां. उसलीं पातकां आधुनीक काळांत आमचे सवे येवन आसात. पळय म्हज्या भाव भयणींनो, आज पयल्याच आयताराक ह्या तायण्याचेर आमी नियाळ करतना, पातकी जिवितांत आमी शिकार जाताना आमी जेजूचेर ल्हानशी नदर घालुया. जेजून कोण परी ह्या तायण्याचेर चोयत गेलो, ह्या पातकाची सुरवात त्या मनशान केलेली, ती आमच्या जेजून कशी खुर्सार घेवन वा कुरीस घेवन काबार केली, हेजे आमी ल्हानशे लोक भाव भयणींनो घालुया. कित्याक आमी तर रत्मीक वाटेन वाडटलीं, घडये देवाचो वावर आमी बरो फुडें व्हरतलीं, जाल्यार आमच्या जिवितांत आमकां भाव भयणींनो ह्या तायण्याचेर चोयती भोवन जावची गरज आसा. म्हणटूच हो ल्हानसो नियाळ आमच्या अंतस्करणांत घालुया, आमच्या काळजांत रेगोवया आनी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत ह्या तायण्याचेर आमी चोयती भोवन घडये आमी पातकाची घडये गुलाम जालेले आसात, जाल्यार ह्या गुलामपणांतली आमी भायर सरुया आनी मागुया कराच्या काळांत ही तयारी आमी करतना 40 दिसांची आमची आत्मीक वाडाय जावंक आमी घडये ह्या पातकाचेर झूज मारून आनी एक बरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक म्हाका तुमकां हें बोट मागुया. ओय म्हज्या भाव भयणींनो, हो ल्हानसो नियाळ तुमकां हांव दिता. तुमकां तर हो व्हिडिओ आमचो बरो लागलो जाल्यार आमचे सायटीक तुमी सबस्क्रायब करात. आनी तुमचे लागीं आनीक एक विनोदी, ह्या तुमकां हो व्हिडिओ बरो लागलो जाल्यार घडये जायते जाणांक देवाचें उतर आयकूंक वेळ मेळ्ळो ना, घडये आपल्या कामांत तीं गुल जालेलीं आसात. हो व्हिडिओ भाव भयणींनो तांचे सवें तुमी वाचचो म्हूण हांव तुमचे लागीं विनोदी करतां. आनी हो देवाचें उतर आनी जेजून दिलेलें वावर फुडें व्हरूंक तुमी म्हाका आदार दितलीं ही खात्री म्हाका आसा. देखूनच तुमचेर, तुमच्या भुरग्यांचेर आनी तुमच्या वावरा धंद्याचेर देवाचो आशिर्वाद हांव मागतां.